आग्वाद किल्ल्याकडेन येवपी बांदकामाक कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान हरकत घेतल्या। आग्वाद किल्लो इतिहासीक वारसा थळ जावन आसा। इतिहासीक वारसा थळाच्या 100 मिटराच्या अंतरात एकाद्रे बांदकाम कशें येवपाक शकता असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी उप्राशीत ह्या बांदकामाक विरोध केलो। पळयात ताचें म्हणणें। 3 लाख स्क्वेअर मिटर हा ती NDZ-आन येता 25%, CRZ-आन येता 25% आणि 25% येता नो डेव्हलपमेंट स्लोप। ओन्ली 25% व तेजे कमी ही हांगासर एरिया आहा, जी एरिया इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव आहा। हेजेर आमी युनिवर्सिटीचे प्रोफेसरान हाडून रिपोर्ट घेतलेले आहा। आमचे कडेन 3 रिपोर्ट आहा की हे प्रोजेक्ट हांगासर दिवचो न्हू म्हणून। फॉरेस्टान एक रिपोर्ट दिलेलो आहा, दीस land is not to be converted for any construction purpose. आणि तशेंच आमचे कडेन आनीक जायते रिपोर्ट्स आहा की ही स्वात पळय सर्वे नंबर 96 आहा की नॉट टू यूज फॉर एनी डेव्हलपमेंट पर्पज। आता तुम्ही एक तुमच्या प्रेस माध्यमांसून आमकां एक खबर कळ्ळ्या की गोवा गव्हर्मेंट हॅव रिन्यू द लीज with Taj for next 50 years maybe to develop the entire 3 lakh square meters. हे तर डेव्हलपमेंट दिलें दुसऱ्याच्या हातीन, एक लोकलांचो रायट टू एक्सेस हांगा जे फोर्ट आहा आमचो लायट हावस आहा हेका तर रायट ऑफ एक्सेस आहा पळय, लोकल इज गोइंग टू लूज दॅट रायट ऑफ एक्सेस। दिस इज गोइंग टू बी अ टोटल प्रायवेटायज जातले आणि जर प्रायवेटायज जालें जाल्यार ते तेंचो सेक्युरिटी चॅक घालतले आणि थंयसर लोकलांक भितर येवपाक सुद्दां प्रॉब्लम जाता। आणि ही जी फाटल्यान तुमी पळयता एंटायर द हिल वीच इज द फील्ड विथ द ग्रीनरी, ही ग्रीनरी एका वर्सा भितर काबार जातली। आता ह्या प्रोजेक्टाचेर ह्या दोंगराचे जे डेव्हलपमेंट येवपाचें आहा तें तुमकां सविस्तर सांगपाक आमचो CCFाचो आमी ताका एडवायजर म्हणटा, ही इज अ एडवायजर टू द CCF।